विरेश सरान सांगलें की ते जॉईन जाले ते आतां मेरेनचो तांचो अनुभव आनी ताणें समाजाचेरूय तितल्याच प्रखरपणान बोट दवरला फक्त गुन्यांवकारांचेर न्ही. तुमी जेन्ना आज ह्या घडणुका कडेन पळयतात तुमचें मत कितें? तुमी परत ह्या क्रायमा कडेन फक्त भितरले विरुद्ध भायले म्हणूनच पळयतात? ना, क्रायम हो क्रायम असता, पण जेन्ना आमी म्हणटा जसो सीएमान पासून आतां क्लियर कट स्टेटमेंट दिला की जो मॅक्सिमम क्रायम गोंयांत जो घडटा तो आवटसायडरांक लागून घडटा म्हणून. आनी हो क्लियर कट एक स्टेटमेंट हांवें दिवंक ना, एज अ आमदार म्हणून दिवंक ना, सीएमान गोंयच्या सीएमानूच दिल्लो आसा. आनी हेजो डेटा पळोवनूच दिला आसतलो, तेणें बेश्टोच दिवंक ना. आनी आमी इतलीं वर्सां जालीं तेंच सांगताले की आयज तेंचेर नियंत्रण ना, आयज कंट्रोल ना. ह्या कंट्रोल नासलेल्या कारणान खंय ना खंय तो क्रायम वाडत आसा. आयज तांकां जे नोंदणी करपाची आसता ती टायम टू टायम करिना. कोणीय गोंयांत येता, रेल्वेच्यान देंवता, बसींच्यान देंवता आनी डायरेक्ट खंय रेंटाक रावता आनी खंय रावता आनी जाय तशी क्रायम एक्टिविटीज करीत आसता. कित्याक तांकां थंय तो तेंचो ट्रेडिशनल टोटल डिफरंट आसा, गोंयचो ट्रेडिशन टोटल डिफरंट आसा. गोंय आमी सगल्यांक सांबाळून घेवपाचें अशें आमी चिंतता, पण तांकां तें पडलेलें ना. आयज तुमी पळयता आसतले कोयत्यो कुराडी कितेंय घेवन क्रायम करता, गन शूट करता. जावं हें केन्ना आमी पयलू पासून पळोवंक नासलें. हें आतां पयलू जे बिहारान जावं युपीन जे जाताले तशें आयज गोंयांत जावपाक लागला. ड्रग्स इतलो वाडलेलो आसा, ड्रग्स पासून कंटिन्युअसली फ्लो वाडला. पयलींच्या प्रमाणे आतां चड वाडलेलो आसा. आतां तुमी पळयता आसतले ड्रग्साचे जेन्ना आमी केसीस पळयता तितून गोंयकारांक जे अरेस्ट केल्ले आसा तितून 16 गोंयकार आसा आनी 38 आवटसायडर्स आसा, म्हटल्यार भायले आसा. सो जेन्ना हो डेटा दाखयता, हो डेटा ह्यात 7 म्हयन्यांचो आसा, 2000 जानेवारी टू जुलय. सो ह्या 7 म्हयन्यांचो डेटा आसा आनी तितूनच दाखयता की जे भायले आसा ते चड आसा. आनी हितून आमी पयलींच्यान सांगताले की असो क्रायम चालूच आसता म्हणून, बट क्रायम कोणूय केलो तो क्रायम आसता आनी हेजेर नियंत्रण सरकारान दवरपाक जाय, पुलीस डिपार्टमेंटानूय दवरपाक जाय. आयज कितें जाल्लें आसा, आयज तुमी पळयता आसतले ड्रग्स गोंयांत येयत आसा. आतां आमी तांकां धरता, मात ड्रग्स कसो येता हेजेर कोण नियंत्रण हाडटलो हेंवूय जावपाक जाय. आनी हेजेर एक तोडगो काडपाक जाय. एवरी टायम कितें जाता, एक कोण हाय एंड कोणाचे अटॅक जालो जावं हाय एंड कोणी पिड्ड्यार जालो, सो त्या टायमारूच जागृत जाता, मिनिस्ट्री जागृत जाता, डिपार्टमेंट जागृत. सो हें खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय आनी हेजेर कंटिन्युअसली फ्लो आसपाक जाय, हेजेर कंटिन्युअसली ट्रॅक दवरपाक जाय. तेन्नाच खंय ना खंय आमचो क्रायम आसा तो कंट्रोलान येतलो. कालूस बाब, विल गो इन टू द डिटेल्स जे विरेशान मुद्दे मांडल्यात, पण तुमचो अनुभव हो फक्त एक काँग्रेस आमदार किंवा काँग्रेस फुडारी म्हणून न्ही. तुम्ही प्रॉसिक्युटर म्हणूनय पळयला, एडव्होकेट जनरल म्हणूनय पळयला, एक आदवोगाद म्हणूनय पळयला. आज जेन्ना तुम्ही ह्या क्रायम रेट आणि ज्या तरेचे क्रायम जावपाक लागल्यात ते, जो मुद्दो महेश बाबांनी मांडलो की मोडस ऑपरंडीचो, ज्या तरेचे विरेशानय म्हळें की गन फायरींग जावं, कोयतो कुराडी घेवन जावं, ह्यो गजाली गोंयांत घडनाशिल्ल्यो. तुम्ही जेन्ना ह्या गजाली कडेन पळयतात, कितें बदलला गोंया भितर? सो पयले हांव तुका थँक्यू म्हणटा महेश गांवकारा हाडलो म्हणून. कित्याक महेश गांवकारा हांव वळखता, PSI आशिल्लो तेन्ना, PI जालो तेन्ना, DYSP जालो तेन्ना, SP जालो तेन्ना, रिटायर जालो तेन्ना पासून, आनी बरो ऑफिसर. असले बरो ऑफिसर आर टुडे बिकमिंग रेरिटी. क्रायम डिटेक्शन एज अगेन्स्ट एक्शन. One is preventive action, because तांकां इंटेलिजन्स भरपूर आशिल्ली. They could gather the intelligence and knew what was happening. They could prevent crime. दूसरे, once a crime takes place, investigation. And investigation, closing the gaps, third party direct evidence and circumstantial evidence म्हणून असतात. Direct evidence कोण पळयलो, so you are there at on the spot. That is not a very difficult case, but circumstantial, to gather all the evidence and put it together and put it into that it is only him and nobody else. I can tell you Mahesh Gaonkar has done fantastic work in this in this line, especially of very difficult cases like murders and rapes and all that. And successfully we have defended these matters right up to the Supreme Court. So I want to say, jewels like these officers, I think the government of Goa are lacking. आज पळयतो कितें जाता, there are people who are being appointed by political backing. Sometimes the political backing is not necessary ministerial backing. Some karyakartas, relative, friend, neighbor, they are making recommendation, pressurizing the government, and they are being put into posts. Some of the police officers are in posts where they can't handle a police station. Some notorious police officers also are now manning the police stations. थोडे DYSP आहात इतले शेडी
that how do you expect crime to be detected? This will only be a collection center. You understanding what is going on? And my statement has been before also. It is not surprising that the chief minister and statement केलें म्हणून हांवें पयले पासून सांगलें, म्हाका दिसता हेच स्टुडियोन तुमचे प्रुडंट स्टुडियोन सांगलें की most of the crime is not by goans. It is most of the major crimes are not by goans. It can be rarely की झगडीं जालें, dispute of boundary, that एक कोणा मारलो आनी तो मेलो. But generally these kind of crimes are being done by people who are coming from out. So this is a line which you can look at the statistics of the criminals. Recently somebody robbed some tourist in Kalangut. But look at what is going on. Ate podaito this Sonali Fogart case. I'm just mentioning because that is one of the recent which is on talk on national media and international headlines. But why did anyone have to make a statement that this is a heart attack case? It is absolutely ridiculous to make a statement. So some advisor, somebody is giving the information, is wrong. And I think the chief minister and the DGP should get up to this and realize that they are being misled.